सो इश्यू आहलो म्हणटा आमचो बिट्स पिलांनी जे 6 डेथ जालो फाटीं 5th डेथ जालो तेन्ना आमी SP मॅडम दिल्लें मेमोरंडम दिल्लें आनी सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आहाय कितें करपाक तें सगळें दिल्लें तें इम्प्लिमेंट केलां काय केलां ना तेंय आमकां कळपाक जाय आहलें आतां 6 डेथ जाले आनी अशें करून कितलीं डेथ जातलीं ताका लागून आमी आयज कलेक्टराक मेळपाक येयले कित्याक कलेक्टरान इम्प्लिमेंट करपाक जाय सुप्रीम कोर्टा गायडलायन्स आनी तें आमचें डिस्कशन जालें थिंगा पूण ती सांगता म्हळें सगळें इम्प्लिमेंट जालो म्हणटात जालें जाल्यार डेथ कंटिन्यू कित्याक जाता आनी जाता ती आतां जायतीं आमी डिस्कसन सांगलां जायतीं इन्स्टिट्यूशन आहाय बिट्स प्लानिका आनीकय ब्रांच आहाय थिंग कित्याक जायना गोंयांच कित्याक जाता हें गोंय कित्याक जाता काय म्हणून हें क्वेश्चन केलें कित्याक गोंय जालें म्हणटकीर गोंयचें नांव पिड्यार जाता आनी एक ट्रेंड अशी जाल्या सुसायड जावपाक बिट्स पिलांनी आतां आमच्याय भुरगे आतां जायते भुरगे आमचे NIT येयलो आहाय IIT येयलो आहाय आनी जायते जो आमच्या इंडिया गोंयचे भायरूय वयता शिकपाक सो आज ते तेंचे मागीर पायचेरूय प्रेशर आसतलो अशें अशें घडटा म्हणून बिट्स पिलांनी अशें इन्स्टिट्यूटान सो हें बंद जावपाक जाय खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आमी डिमांड केला हें स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाय सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आनी हें रियल फॅक्ट्स कितें आहाय ते काडपाक जाय कोणाकूय लिवपाक नाका कोणाकूय सांबाळपाक नाका ते आमची भुरग्यां खंयचे जावं ते गोंयचे जावं गोंयचे भायले जावं तेमकां आमी सांबाळपाक जाय ते जे इन्स्टिट्यूशनाक एडमिशन घेताय वीक भुरगे न्हू ते स्मार्ट भुरगे ते कित्याक थिंगा एडमिशन मेळपाकूच जाय ते आन्सर करपाक पडटा ते एंट्रन्स एग्जाम आन्सर त्यो क्लियर करून येयलो भुरगे ते वीक भुरगे न्हू ते हे आतां तांकां कितें डिप्रेशन आहलें काय आनी कितें इश्यू आहले तेन्ना आमी तांकां हेल्प करपाक जाय सो हे डिमांड सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सांगलोलें आहा हें सगळें जावपाक जाय सो आमी आयज कलेक्टराक सांगलां हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी एक केस असली डेथ जाता ती जावपाक शरीपणाय कलेक्टरान कितें सांगलां सो डेथ जाली कितें इम्प्लिमेंट केलां कितें कमिटी काडून कितें विचारलां हय कितें तें इन्स्पेक्शन केलें म्हणटा कमिटी काडलो आहा कन्सलर्स दवरलो आहाय CCTV घायलो पयलीं म्हणटा ती डे टायम कन्सलिंग करतालीं आतां 24/7 खंयच्याय टायमाचेर कन्सलिंग करपाक तिंगा दवरलो आहाय म्हूण सांगलो सो भुरग्यांक केन्नाय फकत शाळेंत तें क्लासीस बंक करून येवपाक नाका सो तेंच्या रातचेंय करपाक जाता म्हणटे सो 24/7 थिंग कन्सलिंग आहा म्हणटी CCTV आहा आनी सगळें आतां कांय एग्जामीय तेमी रिलॅक्सेशनूय दिलां कांय पेपर्सां एग्जामीय आसना म्हणटा प्रेशर लो करपाक सो हें सगळें केलें म्हणटा केलें जाल्यार सुसायड जाताय कित्याक तेश कांय ना सो लास्ट टायम आमी एसेंब्लीकूय क्वेश्चन आन्सरूय येयलो हेजेर सो 5 डेथ जालें तेन्ना सगळें हेजेर तेमी रिजन दिल्लें डिप्रेशन म्हणून आनी एग्जाम टेंशन आनी फकत एक डेथ दिल्लें आनी एक रिजनाक लागून सो आमची एसेंब्ली आन्सर मेळ्ळा ते सो फकत आतां स्टडीज आनी डिप्रेशन तें रिजन दिल्लें आहा आनी कांय दिल्लें नाय सो तें आमच्यान कांय सांगपाक त्या रिपोर्टाक आमकां ते रिपोर्ट कांयच ना तें म्हणटा इन्वेस्टिगेशन चलता त्या एंगलांनी सो तेजी कांय क्लियर हें ना फकत चडशें लास्ट टायम जालें डिप्रेशनाचेर एग्जाम टेंशन डिप्रेशन दोन कामां खातीर एक जर ताण येवंक ना जाल्यार आवय बापायन फोर्स करून धाडलें जाल्यार हेतूंतय डिप्रेशन जाता सो तें जावपाक शकता पूण आतां तें आवय बापायन फोर्सान धाडला तें आमी म्हाका चडशें पयलीं जाल्ल्यो त्यो सगळे फर्स्ट इयरचे हे स्टुडंट थर्ड इयर आहले ड्रग्स घेवन हें जाल्लें तें रिपोर्टाक हेय डिप्रेशना खातीर हें जालें म्हणटा ती ते आतां ते कांय तेजें कांयच उलोवपाक रेडी ना कलेक्टर आमकां रिपोर्ट कांयच मेळना एक आतां 5th डेथाचो रिपोर्ट सबमीट केला अजून फायनल जालो ना सांग तेंय सांगलां तें कांय मेळना तो आतां सबमीट केला म्हूण सांगलो सी म्हाका तेजें अजून कन्क्लुजन जालें ना सो तेंच सांगलां न्हू आनीक आमकां डेथ जावपाक नाका एक तें ट्रेंड जावपाक नाका एका फाटल्यान एक आनी गोंयां दुसरे कडेन आमकां आयकोंक येना त्यो कित्याक हेज्या टफ इन्स्टिट्यूशन आहाय तेंच आमकां तें जाण जावपाक जाय आमकां तें रिजन जावपाक जाय गोंयांच कित्याक जाता दुसरे आनी इन्स्टिट्यूट आहाय न्हू आनी बिट्स पिलांनी आहाय राजस्थान आहा आंध्रा आहा फॅकल्टी आहा ती प्रेशर हाडटा कितें तें रिजन सोदपाक जाय न्हू तेमी क्रूज बाब आज कलेक्टराक मेळ्ळें कलेक्टरान सांगिल्लें बिट्स पिलांनी सगळे मेजर्स प्रिवेंटीव मेजर्स आर पुट इन प्लेस तुमकां दिसता ते सारके थिंगा आसा
वो तुमकां दिसता थिंगा तें तितलें बरोबर जायना वो कलेक्टर बेश्टी सांगता सो तें कितें आमकां थिंगा फिजिकली वचोन थिंगा आमी इन्स्पेक्शन केलें ना सो एज पर कलेक्टराक सांगलां ते प्रमाण ती सॅटिस्फायड आहा सो सगळे ते गायडलायन्स फॉलो करता म्हणटा ती बिट्स पिलान जाल्यार एकाच इन्स्टिट्युशनान एकाच कॅम्पसाचेर म्हाका दिसता ही खूब दुखद गोश्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार वी ऑफर द कंडोलन्सीस टू ऑल द फॅमिलीज खूब दुखद गोश्टी खंयच्याच आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक अशें शेणप म्हळ्यार इट इज नॉट अ गूड थिंग सो आमी मेनली आयिल्ले कित्याक जेन्ना 5 इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना CMान अनावन्स केलें की कलेक्टर इज गोईंग टू डू इन्वेस्टिगेशन इन गिव हिम अ रिपोर्ट आज 6वो डेट जालो पळय 2 दिसां पयलीं सो आमी तेच विचारपाक आयिल्ले की बाबा पयलो जो रिपोर्ट तुमी दिलो काय ना आनी कित्याक आज जेन्ना CMाक तुमी विचारलें ताणें परत तोच स्टेटमेंट दिलो की आपूण कलेक्टराक सांगतलो स्टडी कर आनी रिपोर्ट दी म्हणून हे ताजे स्टँडर्ड स्टेटमेंट्स येता फक्त पूण हाजेर निश्कर्श कितें येता सो दॅट इज वॉट वी केम टू फायंड आउट की तुमी पयलो रिपोर्ट जालो काय ना सो तिणें म्हळां इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू बी सबमिटेड शी वॉज वेटींग फॉर सम रिपोर्ट्स फ्रॉम द फॉरेन्सीक लॅबोरेटरी आनी पुलिसाचे थोडे इनपुट्स कितें आशिल्ले पूण कितें आसा बिकॉज ऑफ दीस डिले आनीक लोकांचे जीव वचूंक जायना आनी मेनली अंटील यू आयडेंटिफाय द रिजन फॉर दीस डेथ्स तूं ते थांबोवपाक शकचो ना न्ही कित्याक 5 जेन्ना डेथ्स जाले तेन्ना जो GMCचो जो डॉक्टर आसा डॉक्टर मधू घोटकिरेकर ताणें एक वेगळें एंगल दिलें जेन्ना 5 जाल्ले तो म्हणूंक लागलो की फक्त 2च सुइसायड आसा बाकीचे 3 आर फॉर सम डिफरंट रिजन पूण तो म्हणूंक लागलो कितें कोण तरी प्रोटीन शेक चड घेतालो कसले तरी टॉनीक ड्रिंक्स घेतालो पूण इफ समबडी इज नॉट इटींग प्रॉपरली एंड टेकींग एनर्जी ड्रिंक्स बी जाल्यार ताजे सिमटम्स आसता न्ही तो एक दीस कोसळून मरूंक शकना यंग पर्सन ऑफ अ हेल्दी हें सो ताणें एक वेगळो तरी एंगल हातून दिलो सो हाजेर सामकें म्हळ्यार वी डोंट नो वॉट इज द रियल कॉज आनी जशें तिका आमी सांगलें तिणें सगळे रिजन्स दिले की ते दे आर ऑल फॉर डिफरंट रिजन्स पूण वॉट वी सेड इज दॅट जशें आमच्या MLAनूय सांगलें बिट्स जी आसा पळय न्ही इट इज अ व्हेरी रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट ताजे फक्त गोवा कॅम्पस न्ही ताजे आनीक 4 कॅम्पस आसा टोटल 5 कॅम्पस हॅविंग द सेम प्रोग्राम सेम एकेडमीक प्रेशर सगळें सेम आसा पूण हांवें मुद्दम गुगल केलें खंयच्याच बाकीच्या बिट्सान अशें कसलोच इन्सिडंट जावना एक सुद्दां सुइसायड जावना फक्त गोवा कॅम्पसान कित्याक इजन दीस टू बी इन्वेस्टिगेटेड सो ते आमी विचारपाक आयिल्ले अनफॉर्च्युनेटली तेणें आमकां क्लियर आमकां अशे आन्सर्स दिवना सो आमी फॉलो अप करीत रावतले फक्त नेक्स्ट टायम इन्सिडंट जातकूच परत वो इशू 2 दिसांनी न्यूजान येता तशें जावंक जायना आय थिंक देर शूड बी सम कंक्लुजन टू दीस केस आनी आमी डिमांड करता मेनली की CMान मातसो प्रेशर घालचो आनी फक्त मिडियाक एक स्टेटमेंट दिवचो ना की आपणे कलेक्टराक सांगला ही कलेक्टराचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही दीस इन्सिडंट्स आर हॅपनिंग इन गोवा यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक शुअर इट डज नॉट हॅपन सो आमी डेफिनेटली प्रेशर दवरत रावतले तांकां आनी आमी मागता इवन जे बाकीचे जे इनपुट्स येवपाचे आसा वेदर इट इज फॉरेन्सीक लॅब ऑर पुलीस आनी बेगीनच्या बेगीन दिवंक जाय हाजेर कितें तरी कंक्लुजन जावंक जाय अशी आमची मागणी आसा आतां ती फेल ते आनीक इन्सिडंट जाल्यारूच कळटले आय थिंक दे शूड टेक द at the level of collector or some higher authority retired or someone else have to conduct inquiry. What do you feel? नो डेफिनेटली जशें सांगलें म्हळ्यार जर कलेक्टर इज जस्ट गोईंग बाय द रूल बूक एंड दे आर नॉट टेकिंग 1 स्टेप एक्स्ट्रा कित्याक हो एक नॉट जस्ट एक 2-3 अशें 3-4 वर्सांनी अशें जावना एका वर्सा भितर 6 जाल्ले आसा सो दे नीड टू टेक इट मोर सिरियसली More proactive. डेफिनेटली आनी मोर प्रोफेशनल हेल्प दे शूड टेक एक्सपर्ट्सांक हाडूंक जाय ते बेश्टे गव्हर्मेंट